गोंयांतल्या खासगी धान्य गुदामांचेर क्रायम ब्रांचीन धाडी घाल्यो आनी धरिल्ल्या वाहन चालकांच्या चवकशेंतल्यान मुखार आयलें की हे धान्य कर्नाटकांत व्हरतात. देखून नागरी पुरवण खात्याची सामकीच लज जाल्या. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा की हातूंत नागरी पुरवण खात्याचो कांयच दोश ना, हो दुकानदारांनी केल्लो भ्रष्टाचार. मागीर प्रश्न असो उप्रासता की सरकारी अधिकाऱ्यांचो हात असल्या बगर येदो व्हडलो घोटाळो सुरू आसप शक्य आसा व्हय? हे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की कसलो तरी घुसपागोंदळ चलता. गुन्या फाट्यान नागझर, कुणय आणि बोरी हांगा धाड घालून 1014 पोती तांदूळ आणि गंव जप्त केली. 4 गाडयो ताब्यांत घेतल्यो आणि 5 जाणांक अटक लेगीत केली. पूण मुखेल मास्टरमाइंड अजूनही फरारूच आसा. आरोपींच्या चौकशेंतल्यान फुडें आयलें की हे धान्य कर्नाटकांतल्या हॉटेलकारांक विकतात. हातूंत एक पुरवण निरीक्षक आणि एक गोदाम राखणदार निलंबित केला. पुरवण खात्याचो भ्रष्टाचार मुखार येना फुडें आतां मंत्री म्हणटा आमी फ्लायिंग स्क्वॉड नेमतले. आमकां दिसता की आमी हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें धान्य आमी प्रयत्न करतात. आनी आतां ह्या फुडें सुद्दां आतां सोसायटी सुद्दां सोसायटी ज्यो आसा आमी गुडावन टू सोसायटी आमची सिवील सप्लाय करतले आनी सिवील सप्लाय करतले आनी डायरेक्ट सोसायटीन पावयतले. मदीं खंयच काय तेंच येवपाचें ना. 2 नॉर्थ आनी सावथ स्काउट केल्ले आसात आनी सद्या ते खंय वचून रेड मारतात आनी रेड मारल्या कारण काही सापडले तेन्ना एक 2 जाण सापडले की 2 जाण कितें तरी मिस्टेक जाली म्हणजे तांकां तेजी इन्क्वायरी चालू आसा, सस्पेंड केल्ले आसा आनी हे आमचे हे चालू आसा. म्हणटरीच आमचे गुदांव कितें आसा तेंच्या आयज डायरेक्टर हे केला. गुन्या फाट्याचे हे कारवाये उपरांत आमच्या हिशोबात कांयच घोटाळो ना, आमचे सगळे ओके आसा, मेळिल्ले तांदूळ खंयच्यान आयला ते आमकां खबर ना, अशें अन्न आनी नागरी पुरवण खात्यान म्हटलां. ह्या सगळ्या प्रकारा खातीर विरोधकांनी सरकारांचेर टिकांचो शिवर केला. मात मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या प्रकारान नागरी पुरवण खात्याक क्लीन चीट दीत धान्य दुकानदारूच गिरायकांचे धान्य परस्पर एजंटांक विकता अशें म्हटलां. आता तांदूळ आणि गहू जे गोंयकारांक मिळून जाय आशिल्ले गरीबातले गरीब गोंयकारांक ते व्हरून कर्नाटकांनी विकूंक लागले. आता जो मुखेलमंत्री अंत्योदय तत्वाचे खबरी उलयतालो म्हळ्यार समाजांतलो बारीकांतलो बारीक मनीस, लास्ट मनीस इन द क्यू, ताका न्याय दिवपाचे खबरी उलयतालो. ताजे सरकार आज गरीबांतले गरीबाक मेळपाचे धान्य जेवण ते व्हरून कर्नाटकांत विकता. हे रॅकेट आता भायर सरिल्ले. आता मुखेलमंत्री कोणाक धरतलो? तेन्ना सिद्धिविनायक नायकाक स्केपगोट केला. आता कोणाक धरतलो? डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आणि क्रायम जे डिटेलान करता तितून फक्त एकूच जाला की ना फक्त एकूच म्हणजे ज्यो फेर प्रायस शॉप आपलो कोटा जो आहा पळय भायल्या भायर विकता म्हणजे हो कोटा तसो पळोवन वचत तेणी जो म्हटला सांगला पयलीं हांवें ताका आफयल्लो तेंच्यांनी टॅली केल्या उपरांत तांचो कोटा आसा. जे फेर प्रायस शॉप रेशन कार्डा वयल्यान जो जेंच्यांनी व्हरूंक ना तो कोटा त्या भायल्या भायर विकता. म्हणजे हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायन डायरेक्ट विकूंक ना. काही फेर प्रायस शॉपवाले हो कोटा विकता पळय तो कोटा जो धरलेलो आसा तो कोटाचो. पुरवण अधिकाऱ्यांक क्लीन चीट दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान धान्य घोटाळ्याचे खापर ल्हान धान्य दुकानदारांचेर फोडले आसले तरी दुकानदारांच्या कारभाराचेर लक्ष दवरप हें पुरवण खात्याचें काम. आमी एखादे गिरायक येता तेन्ना त्याच्या अंगठ्याचो छाप घेवन तशेंच ताची वळख पटल्या उपरांतूच धान्य दितात अशें रेशन दुकानदार सांगतात. रेशन कार्ड घेता, लास्ट एक नंबर आसता 12 डिजीट, तो नंबर डायल करता, मागीर तांची डिटेल येता, नेम, मागीर ते नेम हे करपाचे, सिलेक्ट करपाचे आनी तांकां मागीर बोट लायतात आनी मागीर ते तांदूळ येता फुकट. आतां फाटल्या म्हयन्याकूच दिवनाशिल्ले ते ह्या म्हयन्याक दिले. टोटल आतां तांकां एक समज 20 एक 4 जाणां आसा तांकां 20 किलो मेळटा, तांकां 60 किलो मेळटा ह्या म्हयन्याक. गोयच्या 454 रेशन दुकानांतल्यान गिरायकांक रेशन वितरण करतात. FCIच्या वास्कोच्या गोडावनांतलो हो माल राज्यातल्या 11 गोडावनांतल्यान दुकानांनी वितरीत जाता. एक नदर मारूया गोयच्या धान्य वितरण व्यवस्थेचेर. गोंयाक दर म्हयन्याक 4000 टन तांदूळ आणि 783 टन गंव मेळटा. गोंयांत तांदूळ 3 रुपया आणि गंव 2 रुपया मेळपी अंत्योदय अन्न येवजणे खाला 12,325 रेशन कार्ड धारक आसात. 3 रुपया दरांत मेळपी 5 किल तांदूळ दिवपी प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड येवजणेत 2,12,777 कार्ड धारक आसात. जाल्यार
दर म्हयन्याक 12.5 रुपया दरान 12 किल तांदूळ आणि 10 रुपया दरान 8 किल गंव दिवपी गरिबी रेशे वयल्या कार्ड येवजणेत 1,30,853 कार्ड धारक आसात. खरें म्हळ्यार रेशन दुकानांतल्यान गिरायकांक दिल्लें धान्य 10 किल ते 35 किल मेरेन आसता. देखून सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न असो उप्रासता की पुरवण खातें आपल्या हिशोबात कांयच घोळना अशें म्हणटा आनी गिरायकूय अशा किरकोळ रुपांत धान्य व्हरतात जाल्यार गुन्यांव फाट्यान धरिल्ली ही पोती बोरी गुदामांतल्यान भायर पडलीच कशी. ह्या प्रकरणातलो फरार आशिल्लो मुखेल सूत्रधार सचिन नाईक बोरकाराचेर 2012त लेगीत धान्याचो काळो बाजार केल्ल्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद आसा. देखून कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या ह्या कोट्यांनी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्यांची पाळामुळां खणून काडपाचें व्हड आव्हान पुलिसां मुखार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.